मुर्दा एक नमस्कार करून आज त्यांच्याच गावात हांगा आमचे जो फुटबॉल ग्राउंड आहा त्या फुटबॉल ग्राउंडार लायट आसची म्हणजे उजवाड आसतो ताच्या खातीर आमचे पंचायत मंडळ जे आसा आमचे आदरणीय सरपंच उपसरपंच सगळे आमचे पंच मेंबर मागणी आसली की सांजच्या टायमार प्रॅक्टीस करपाक जेन्ना आमचे ह्या गांवचे भाव येतात तेन्ना काळोख असल्या कारणान प्रॅक्टीस करू शकनात आणि हाच्या खातीर तेंच्यांनी मागलेले म्हाजेशी की म्हणजे सिक्स आर्म लायट घालची मागीर कळ्ळें की 6 आर्मांनी सगळ्याक उजवाड जावचो ना आणि तेंच्यांनी 2 मागले म्हणून हांवें मान्य केले आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बाब केकरे तांकांय सांगलें आणि तेचे आज फावंडेशन म्हणून एक कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आहा नाल्ल फोडून फावंडेशन म्हणजे उद्घाटन जाल्लें आहा आणि ह्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक म्हाजे बरोबर ह्या गांवचे आमचे प्रथम नागरीक सरपंच सौभाग्यवती वैशाली शेटगांवकर आमच्या ह्या गांवचे डेप्युटी सरपंच म्हाजे मित्र बाब अमित शेटगांवकर ह्या भागाचे आमचे बाकीचे पंच मेंबर तेतून बाब विलास मोर्जे आसा प्रकाश शिरोडकर आसा तुषार शेटगांवकर आसा पवन मोर्जे आसात त्याच बरोबर मुकेश गडेकर आहा म्हाका आणि आमचे ह्या मांद्रे मतदारसंघाचे मंडळाचे अध्यक्ष माझे मित्र बाब मधुपुरव ह्या पंचायती म्हणजे ह्या भागातले जे बुथाचे अध्यक्ष आसात एक भालचंद तेमकार आहा दुसरो आमचो दिगंबर दाबोलकर तुम्ही सगळे आमच्या बरोबर आमचो हरमल गांवचो माजी सरपंच विद्यमान पंच मेंबर आबा गडेकर सगळ्यांचे नाव स्वागत अभिनंदन करता आणि तुमच्या सगळ्याच्या वतीन आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात केंकरे हे म्हाका गेल्या 2 वर्सांचो बरो अनुभव आसा जी कामां जी सांगता ती इन टायम ते करतात आणि म्हणूनच गेली 2 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टर न बदलता सगळी कामां तांकां दिल्या कारण सर्वीस तांची बरी आसा तेंचेय अभिनंदन म्हणजे स्वागत करता आणि साहजिकच आमदार तुम्ही निवडून दितात आमदाराची कर्तव्य जबाबदारी आसता की डेव्हलपमेंट जे आसात आणि प्रामुख्यान आमचे गांवचे जी पंचायत बॉडी आसता मागीर सरपंच असो उपसरपंच स्थानिक पंच असो यांचे जे डिमांड जे असतात लोकां खातीर कारण लोकांनी तांकांय निवडून दिल्ले असतात आणि हे पुरे करपाक ज्यो गोष्टी आमदार ह्या नात्यान म्हाज्या अंडर येतात ते काम करपाची हांव म्हणजे जबाबदारीन करता बरें दिसता की जरी कोविडा खातीर असो आणि कित्या खातीर असो काही वर्सां फुकट गेली पण फाटले 2 वर्सां जर 2-2.5 वर्सां पळयली जाल्यार बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंट म्हणजे मांद्रे मतदारसंघातले 9 ज्यो पंचायती आसात त्या पंचायती जाता आमचे भयण बाय वैशाली शेटगांवकर जी ह्या गांवची सरपंच आहा तांणी नमूद केलें की आमी जे कितें मागता ते आमचो आमदार आमचे पर्यंत पावयता डेव्हलपमेंटाक सदांच हेल्प करता हांव तांकां आनी तेजे सगळे वांगडी आहात तांकां हाचे फुडें आश्वासन दिता उरलेली जी सुद्दां कामां जी आसात ती उरलेली सुद्दां कामां सगळीं जातली प्रामुख्यान हे ग्रावंडाच्यो जशें आमचे पवनान म्हटलें की नॅशनल गेम कोविडा खातीर म्हणा आनी कसले अडचणी खातीर फुडें वचत आसा म्हणजे 79,000 हे ग्रावंडा खातीर 79 लॅक्स हे इवन टेंडर सुद्दां जाल्ले आमी समजून घेवपाक जाय कोविडा खातीर आमी फाटीं रोवल्याक जवळ जवळ 2.5 वर्सां जालीं पण नक्कीच जशें तांच्यांनी मागलें की आज देवाचे कृपेन ती कोविड म्हणटा ते दिसान दीस कमी जायत आसा सगळ्यांचे तुमचे अभिनंदन करता आदरणीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याच बरोबर आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी एफर्ट्स जे घेतले त्या एफर्ट्साक सगळ्यांची साथ दिली म्हणून गोंयांत नंबर 1 ह्या कोविडाच्या बाबतींत आमी जावं शकले ताचे खातीर आज फुडें जी कामां पेंडींग आहा प्रामुख्यान ग्रावंडाचें जें काम आसा म्हाजे प्रयत्न आसतले जाता तितले बेगीन करप जशें हांवें दाखोवन दिलें 8 दिसां पयलीं 6च्या जाग्यार 8 मागले म्हाका दिसता 4 दिसां पयलीं हांगा उद्घाटनाक गेल्लो हांवें ठरयलें की आज मंगळार ह्या दिसा आमी फावंडेशन घाल्लां आमचे आदरणीय कॉन्ट्रॅक्टर तांकांय म्हटलें तांच्यांनी होकार दिलो आनी हो कार्यक्रम जाल्लो आसा जी अडचण आसली म्हणजे लायट नसली म्हणजे उजवाड नसली आयज ही जातकच हांव विनंती करता आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक जाता तितले बेगीन तुमी घाल्यात आनी म्हाका दिसता तुमी घालतकच जाता तितले आमी पेटोवयात आनी जी समस्या आसली आमचे भावांची फुटबॉल खेळटात त्यांची ही दूर करूया नक्कीच ही जातली परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे या कार्यक्रमात मनापासून स्वागत अभिनंदन करता
आनी म्हाजें भाशण सोंपयता. तशेंच आमचे मांद्रेचे आमदार भाई सोपटे चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा. आयज आमी हांगा सगळे जमल्या की जे आमकां गेली कितकीच वर्सां जाली भुरग्यांक ग्रावंड आसा पूण ग्रावंडाचेर ते लायटी नासल्या कारणान आमकां खेळपाक सांजच्या टायमार प्रॉब्लम जातालो, काळोख बेग्या जाल्ल्या कारणान. 2 वर्सां MPLाक तर आमी अक्षरशः भायले रेंटाचे लायटी हाडून MPL गेले. पूण आतां अशें दिसता की हे 4-4, 8 जे जातले पळय तितून आमचे ह्या वर्साचे MPL आनी बाईच्या सपोर्टान ते बेग्यात म्हणजे बरें जातले. कित्याक लायटी येयल्या कारणान आमचो जो इन्वेस्टमेंट अरावंड 3-4 लाख रुपया वयताले पळय लायटीक ते वाटावतले. तशेंच भुरग्यांक खूब उमेदीची गोश्ट म्हणजे कितें जे लायट घातले बिचार बाबडे सांजच्या टायमार बिचार वयताले प्रॅक्टीस करपाक पळय ते आतां तांकां सांजच्या टायमार हांगा खेळपाक गावतले. तशेंच हांव मागता भाई न्हू म्हाका म्हटल्या प्रमाणे जो हेजो एस्टिमेट 79 लॅक्साचो जाल्लो आसा पळय जो नॅशनल खुबश्या लोकांक खबर ना. खुबशे लोक कितें म्हणटा की ग्रावंडाची परिस्थिती आसा, आमदारान ताका फुडें व्हरूंक ना काय व्हरोंक. तेजो एस्टिमेट जाल्लो आसा 79 लॅक्स. पूण नॅशनल स्पोर्ट्सा खातीर खंय तरी आमी फाटीं उरला. जो पर्यंत नॅशनल गेम जायना तो पर्यंत तो फंड आमकां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडल्यान गावना. हांव मागता की भाईक आतां बेगीच इलेक्शन आसतलें परत निवडून येवन एकदां ते फास्ट आमचे प्रोसिजर करून फुडलो म्हणजे जे जसो टर्म येतलो पळय मे म्हयन्या पयलीं जो नेक्स्ट पावस येवच्या पयलीं तो 79 लॅक्साचो एस्टिमेट करून आमचो ग्रावंडाक आमच्या प्रॉपर जो ग्रासाचो प्रॉब्लम जाता पळय तो टफ जावं ते सायटीचे सरावंडींग एरिया तुमी पयले आसतले खुबशे हेजेर घालता ते बेग्यांतल्या बेग्यान करून मागचे अशें मागता भाई कडेन. आनी आयचे हे 4-6 आमकां दिल्या बद्दल देव बरें करूं. पण म्हाका तरी काय बरं ते आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार तसेच पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीयुत दयानंद सोपटे सर, तसेच मोर्जी गावचे डेप्युटी सरपंच अमित शेटगावकर, तसेच आमचे सहकारी पंच मेंबर सगळे तुषार, विलास, मुकेश, पवन, तसेच कॉन्ट्रॅक्टर आणि आमचे सगळे गावचे हे ग्रामस्थ. सर्वप्रथम मी आमच्या आमदार साहेबांचे आभार व्यक्त करते, कारण त्यांनी जी आम्हाला आश्वासनं दिलेली पंचायतीला ती त्यांनी जवळजवळ पूर्ण केली. आणि आज या ठिकाणी 6 आमचं या ठिकाणी उद्घाटन झालं. ॲक्च्युली मोर्जी पंचायतीने 6 आमची मागणी केली होती, पण आमदार साहेबांनी त्या ठिकाणी 8 आमची सुविधा उपलब्ध करून दिली. त्याचाच फाउंडेशन स्टोनाचं उद्घाटन झालं. त्याबद्दल मी सरांचे अभिनंदन करते. तसेच आमच्या गावाच्या वतीने मोर्जी गावच्या वतीने त्यांचे आभारही व्यक्त करते. या ठिकाणी त्यांनी जी डेव्हलपमेंटाची कामं आहे ती पूर्ण केलेली आहेत आणि याही पुढे ते करणार अशी आम्ही आशा बाळगतो. आणि माझे 2 शब्द मी पूर्ण करते. धन्यवाद.